मोगाच्या भयणी भावांनो, अशेंच दोन गोट इश्ट ताणें येवजिल्लें एक बिजनस स्टार्ट करूंक. आनी तेंचें तें बिजनस स्टार्ट जालें आनी तें सगळेंच बरें चलतालें की पयलो इश्ट जो आसा तो दुसऱ्या इश्टाचेर इतलो ताणें तो ताका इतलो ट्रस्ट करतालो, तो ताका इतलो ताचेर भरवंसो आसलो की तो दुसरो इश्ट ताका नाडटा, ताचे सगळे पयशे घेता आनी ताचे बायलेकूय घेवन तो पडटा. आनी हें पळोवन हो पयलो इश्ट मोगाच्या भयण भावांनो इतलो निराशी जाता, रागार जाता की तो येवजिता आपूण ताचो बदलो घेतलोच म्हणून. पूण ह्या पयल्या इश्टाचो आनीक एक दुसरो इश्ट येता आनी म्हणटा, हांव जाणा ताणें हे घडणुकेन तुका जायतें वायट जालें आनी तुज्या जिवितांत जायतो राग आसा, पूण तूं म्हाका म्हणूंक सोंपें तें की ताका बोगोस म्हणून आनी तें सोडून दी म्हणून. पूण बोगसल्यारच बरें, कित्याक हे घडणुके वयल्यान तूं फकत ते पयशे तुजे पयशे आनी तुजे बायलूच तुवें वगडावंक ना, पूण तूं बोगशिना जाल्यार तुजो आत्मूय तूं वगडायतलो अशें ताचो दुसरो इश्ट त्या पयल्या इश्टाक म्हणटा. वय मोगाच्या भयणी भावांनो, बोगसोणें जावन आसा एक आत्मीक कोरणी. तें आमची भावना न्हू, पूण तें आमकां आत्मीक म्हणजे आज जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आमकां म्हणूंक सोंपें तें दुसऱ्यांक आमी बोगसूंक जाय. जेजूय म्हणटा दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय, कोण आमकां वायट करता तांकां बोगसूंक जाय अशें म्हणटा सोंपें. पूण आमी तें करूंक गेल्यार बहुत कठीण, चड कठीण. आयज जेजू आमकां म्हणटा की आमी देवा बाबा भशेन जावंक जाय. की देव बाबा आमकां जेन्ना आमी पातक करता तेन्ना आमी रोखडें देवा लागीं बोगसोणें मागतात आनी देव आमकां तें बोगसोणें दिता, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय अशें आयज आमकां सांगता. हांव ह्या दिसांनी एक विडियो पळयतालो. एक मनीस रस्त्यार एक दुसऱ्या एक इंटरव्यूअर एक मनशाक इंटरव्यू करता आनी तो म्हणटा, तुज्या जिवितांत तुजें सपन कितें? आनी तो म्हणटा, म्हज्या जिवितांत म्हजें सपन जावन आसा दुसऱ्यांक देवाशी नडोवन हाडूंक, कित्याक देवान म्हाका सोडयला. हो मनीस जो ही टेस्टिमनी दिता तो म्हणटा, आपुणें एक मनशाचो 3दां आपूण ताका सुरी घेवन तोपलो आनी म्हाका बंदखणींत घातलो आनी थंय म्हजी बदली जाली. देवान म्हाका वाचयलो, म्हाका बोगसून आनी त्या मनशाकूय ताणें वाचयलो, दोगांयकूय ताणें वाचयलें. आनी आयज हीच देवाची कृपा मोगाच्या भयण भावांनो हांव दुसऱ्यांकूय दिवंक सोदतां. दुसऱ्यांकूय हांव बोगसोण्याचें जिवीत जिवंक तांकां हांव उलो करतां. आयज आमकां आमच्या जिवितांतल्यान बोगसोण्याचीं मनशां जावंक आपयल्लीं आसात. जेजू म्हणटा, जेजूची देवाची कृपा सगळ्यांचेर, जसो एक सूर्य सगळ्यांचेर बऱ्या वायटांचेर पडटा, तेच भाशेन आमी आमची बोगसोणें दुसऱ्यांकूय आमच्या भावांक जे आमकां दुखयता तांकांय आमी दिवंक जाय, तांकां आमी मोगान वागूंक जाय. आमी ह्या प्रचित काळांत आसा म्हणटकीर मोगाच्या भयण भावांनो देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमी जेजूच्या मोगान बरोवन ताची ही बोगसोण्याची कृपा आमी अनुभवूंक आनी हीच कृपा आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक देवाचो आदार आमी मागुया.